नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सुमिता कुंकळकाराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर मुख्यमंत्र्या फाटोफाट आता प्रदेशाध्यक्ष तानावडेचो यू टर्न। काँग्रेसींतल्यान भाजपात उडी मारिल्ल्या आमदारांची गोची। स्पेशल रिपोर्ट। गोंयांत टीबीचे दुयेंती देंवले, डेंग्यूचे वाडले। 2023च्या तुळेंत 2024 डेंग्यूच्या केशी मदीं 54 दुयेंतींची पडली भर। मोगोच्या फुडाऱ्यांनी युतीचेर जाहीर भाष्य करप टाळचें। भाजप प्रदेशाध्यक्ष तानावडेचो सल्लो। मडकयत भाजपाचो उमेदवार घालतले अशें आमी म्हटलें जाल्यार ते योग्य थारतले। गोयचे शास्त्रीय गायक अरविंद पिळगांवकर, आदले मंत्री आनी आमदार अशोक नायक आनी थिवी पंचायतीचे पंच वांगडी आरोसकार संवसाराक अंतरले। राज्यांत 10 नव्यो तळयो वेटलँड म्हणून केल्या अधिसूचित। वेटलँड वाठारांत बांदकामां, उद्देग आनी कोयर उडोवपाक मनाय। आनी 10वी आनी 12वीच्या पेपर फेर तपासणी खातीर दर एक प्रस्न आता 100 रुपया। गोवा बोर्डाचो निर्णय, पयली पेपर परतून तपासपाक घेताले 700 रुपया। आता पळयात खबरो विस्तारान। पर्यावरण आनी हवामान बदल विभागान गोंयांतल्यो 10 तळयो वेटलँड म्हणून अधिसूचित केल्यात। वेटलँड सुवातेत बांदकामां, साहित्याचो व्हडलो सांठो तशेंच कोयर उडोवपाक मनाय आसा। ह्यो तळयो पर्यावरण तशेंच जैवविविधतायेचे दिश्टीन खूब म्हत्वाच्यो आसात। देखून ह्या तळयांचे संवर्धन करप गरजेचें आसा। गोंयांत आमकां जायत्यो तळयो पळोवपाक मेळटात। कांय तळयांक पर्यावरणीय म्हत्व लेगीत आसा। देखून आता राज्य सरकाराच्या पर्यावरण आनी हवामान बदल विभागान सुमार 10 तळयांक वेटलँड म्हणून अधिसूचित केला। हातूंत केरी फोंड्याचे बेताळ तळे, पंचमी तळे, तळावलीचे तळे, बार्देशांतले पर्रा तळे, दिवचल कारापूरचे कोळम तळे, कोर्डाळ तळे, साश्टीचे माखाजन तळे, सापू तळे आनी साकवाळ मुरगांवचे बांदोळे तळे अशा 10 तळयांचो हातूंत आस्पाव आसा। वेटलँड म्हूण अधिसूचित केल्ले सुवातेत बांदकामां, उद्देग आनी कोयर उडोवपाक सक्त मनाय आसा। ह्यो तळयो पर्यावरणाच्या दृश्टीन म्हत्वाच्यो आशिल्ल्यान तांचें संवर्धन करप सामकें गरजेचें आसा। पर्यावरण डिपार्टमेंटान गोंयची 10 तळी जी वेटलँड म्हणून नोटिफाय केल्यात ती तळी आसात केरी फोंडेचे बेताळ तळे, करमळेचे तळे, खांडेपार पंचमी तळे, तळावलेचे तळे, बार्देसांतले पर्रा तळे, दिवचल कारापूरचे कोमळ तळे, कोडाळ तळे, साश्टीचे महाखजान तळे, सापू तळे आनी साकवाळ मुरगांवचे बांदोळे तळे। ही जी 10 तळे आसात ती वेटलँड म्हणून घोशीत केल्ली आसात आनी ह्या तळ्यांची जी एरिया आसा तितून कचरो घालप किंवा जे बांदकाम कसलें मागीर थंय कसलो उद्योग करप किंवा बांदकामाचे जे सगळे साहित्य आसता ते थंय हाडून डंप करप हे थंय अलाउड ना। त्याच बरोबर समज थंय गरी घालून समज तुमी नुस्तें मारूंक सोदतात जाल्यार थंय नुस्तें मारूंक शकतात। पूण दुसरे तरेन तुमी समज थंय नुस्तें मारूंक सोदतात जाल्यार थंय नुस्तें मारूंक मेळचें ना। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरेश गांवकर। 10वी आनी 12वीच्या परीक्षेक बसपी विद्यार्थ्यांक निकाला उपरांत पेपराची फेर तपासणी करपाची आसल्यार आता दर एका प्रस्ना खातीर 100 रुपया शुल्क घेतले। असो निर्णय गोवा बोर्डान घेतला। आदी पेपर फेर तपासणी खातीर 700 रुपया शुल्क घेताले। पळयात पुराय बातमी। ओनू 10वीची परीक्षा 1 ते 20 मार्चाक जाल्यार 12वीची परीक्षा 10 ते 28 फेब्रुवारी ह्या काळात जातली। परीक्षेचो निकाल लागले उपरांत खुबशे विद्यार्थी आपल्याक मेळिल्ल्या गुणांनी समाधानी आसनात। ताका लागून परतून पेपराची फेर तपासणी करपाची मागणी करतात। ह्या आदी अशी मागणी विद्यार्थ्यां कडल्यान आयली जाल्यार 700 रुपयाचे शुल्क घेताले। मात हे फावटी दर एका प्रश्ना खातीर 100 रुपया शुल्क घेवपाचो निर्णय गोवा बोर्डान घेतला, अशें गोवा बोर्डाचे अध्यक्ष भागीरथ शेट्ये हांणी सांगले। आता जर तुमकां बोर्डाच्या पेपरान कमी मार्क पडले जावं तुम्ही बोर्डाच्या पेपरान फेल जाले, तुमकां दुबाव आसा की तुमकां जे पडले मार्क ते तुमच्या अपेक्षे प्रमाणे ना आणि जर तुमकां पेपर रिवॅल्युएशन करपाक जाय जाल्यार आता प्रत्येक प्रश्नाक
100 रुपया दिवपाचे पडटले अशें गोवा बोर्डाचे अध्यक्ष भगिरथ शेट्टी हांणी सांगलेलें आसा. पयलीं जे रिवॅल्युएशन आसतालें ते रिवॅल्युएशन सबमीट केल्या उपरांत पुराय पेपर चॅक जातालो, मार्क्स कावंट जाताले, प्रत्येक क्वेश्चन परत चॅक केलो वयतालो. पूण आतां तशें जावचें ना. आतां तुमकां ज्या प्रश्नाचेर दुबाव आसा की ह्या प्रश्नाचें उतर आपूण सारकें बरयलां पूण ताका मार्क्स तितले पडोंक ना, जाल्यार फक्त तो प्रश्न चॅक केलो वतलो, पुराय पेपर चॅक केलो वयचो ना. तर आतां जर तुमकां रिवॅल्युएशन करपाक जाय जाल्यार प्रत्येक प्रश्नाक 100 रुपया फारीक करचे पडटले. आनी अशें जे आसा ते गोवा बोर्डाचे अध्यक्ष भगिरथ शेट्टी हांणी सांगलेलें आसा. ही आसली अपडेट शिक्षण क्षेत्रांतून. अश्योच अपडेटी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत पडून आशिल्ल्या खण डंपांच्या पावणेची प्रक्रिया सुरू जाल्या. 180 मदल्या 125 बिल्डरांनी ह्या खण डंपा खातीर तंत्रीक बिड्स दाखल केल्यात. कागदांची छाननी केल्या उपरांत पात्र बिल्डर्सांची यादी 20 जानेवारी मेरेन जाहीर करतले अशें खण संचालक नारायण गाडान सांगलें. बोली लावपाची प्रक्रिया 22 ते 25 जानेवारी मेरेन चलतली. राज्या भायल्यान आवक बंद जाल्ल्यान सध्या बॉयलर चिकनाची शॉर्टेज निर्माण जाल्या. दिवचलच्या मार्केटात तर चडशा चिकन सेंटरात आयतारा बॉयलर चिकन उपलब्ध नाशिल्ले. काल शेनवार सावन दिवचलच्या बाजारात बॉयलर कोंबड्याची आवक जावंक ना. बॉयलर कोंबड्याची येरादारी करपी वाहतूकदारांची चॅक पोस्टांचेर सतवणूक सुरू जाल्या. चॅक पोस्टांचेर चड पयशांची मागणी जाता देखून वाहतूकदार संपार गेल्यात अशी म्हायती मेळ्ळा. आयतारा तर दिवचले बॉयलर कोंबड्याचे सप्लाय जावंक ना देखून चडशा चिकन सेंटरांचेर बॉयलर चिकनाची शॉर्टेज दिसून येताली. चिकनाचे दर लेगीत वाडल्यात. चिकन नाशिल्ल्यान चडशा ग्राहकांक रित्या हातात परतचे पडले. कोंबड्याची त्यांना 150 कोंबड्याच दिल्यो डिस्ट्रीब्युटरान आमच्या आणि गाडयो बंद म्हणून सांगले आमकां. पण आता आयज बी येवंक ना. आयज बी येवंक ना. आयज म्हणजे राती येवपाचे त्यो येवंक ना. आता सामकी शॉर्टेज आहा. आता शॉर्टेजच आहा न्हू, कोंबड्योच ना न्हू आता. आता दर वाट बी कितें जाल्या. दर आसा 200 रुपये किलो दर आणि नेट 300 रुपया. म्हणजे आनी कितले सप्लायचे कितें आयडिया आहा. ते 3 ते 4 दीस जाले म्हणटात, नाल्यार आज फाल्यां जावं शकता अशें म्हणटात. हे दोन्ही कडे झाला, महाराष्ट्र आणि कर्नाटका. स्ट्रायक केल्लो आसा. एग्रीकल्चरचे कितें क्वालिटी कितें लायता दिसता ते म्हणटा तो नाका म्हणटा. ते म्हणटा आमकां कितें उरतलें काय म्हणटा. आता कितले दीस जाले बंद आहा येवप. हे कालच्यान बंद. आज संडे आमचो बरोबर. तांणी संडे दिसाच हें केला. सगळो जे कितें येता पळय क्वॉलिटी कंपनी कडल्यान ते सगळे भायल्यानूच येतात. हांगा आमच्या गोंयान काय जायना. म्हाका सांग आता रेट बी कितें वाडल्या. रेट वाडयले. सध्या चिकन कशें आहा किलो. सध्या चिकन 170 180 पर किलो आहा. म्हणजे नेट ना हे लाय. आणि पहिले कितके आसले. पयलीं आसले 150 160. हेजो कितें इफेक्ट जाला मार्केटाचेर. मार्केटाचेर इफेक्ट म्हटल्यार आतां नुस्तें म्हारग जाल्लें आहा. त्या कारणान हे म्हणटात चिकनूच बरें लोक म्हणून चिकन व्हरतात. म्हणजे आता सध्या शॉर्टेज असल्या कारणान मातसो प्रॉब्लेम जाला. तुमकां कितके येता सादारण हांगासर सप्लाय कितके जाता. सप्लाय आतां कितें डेली जायत तशी जशें जे गिरायक आसा तशें 100 200. तुमी सध्या हाडिना तितके. तितके येना. कितें आतां आमकां जाय आशिल्लें संडे न्हू. संडे चड घेता न्ही. बाकीच्या दिसा तितले वचना न्ही. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंय बेळगांव महामार्गावेलो खानापूर ते अनमोडच्या रस्त्याचे काम कासव गतीन चालू आसा. थंय जावपी पुला खातीर हो रस्तो 3 म्हयने बंद दवरपाचे आसा. ताका लागून लोकांनी हो रस्तो बंद दवरपाक मनाय केला. तशेंच नव्यान जावपी पुलाक विरोध केला. गोवा बेळगांव महामार्गावेलो खानापूर ते अनमोड मेरेनचो रस्तो फाटली 8 वर्सां सावन कासव गतीन चालू आसा. तशेंच फाटले 4 फावटी हो रस्तो कारवार जिल्लो अधिकाऱ्याच्या आदेशा वयल्यान वेगवेगळ्या कामां खातीर बंद दवरिल्लो. सेगीत हो रस्तो बंद दवरतात. ताका लागून प्रवाशी तशेंच रस्त्याचेर निबून आपले पोट भरपी वेवसायिकांकूय हाचे त्रास सोंसचे पडटात. खानापूर ते अनमोड रस्त्या लागसरचो पूल बांदपा खातीर कॉन्ट्रॅक्टरान राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्या कडेन आतां परतून एक फावट हो रस्तो 3 म्हयन्या खातीर बंद दवरपाची मागणी केल्या. मात ह्या पुलाचो फुडारात फावो तसो उपयोग जावचो ना म्हणून प्रवाशांनी गोंय बेळगांव महामार्ग बंद दवरपाक आनी थंय जावपी पुलाक विरोध केला.
हा जो गोवा बेळगाव महामार्ग आहे गेली म्हणजे 8 वर्षापासून काम चालू आहे. काम म्हणजे कसं एकदम स्लो मोशन म्हणजे कासव गतीने म्हणतात त्या प्रकारे काम चालू आहे. एखादं काम चालू आहे तरी एकच कामगार किंवा 2 कामगार तिकडे काय ते काम करताना दिसून येतं. तर गेली 2017 पासून ह्याचं काम चालू आहे आणि प्रथम 2017 मध्ये हा रोड बंद करण्यात आला. बऱ्याच कालावधी सुमारे 1 ते 1.5 वर्ष कालावधीसाठी हा रस्ता बंद करण्यात आला होता. त्याच्यानंतर 2021 साली बंद केला, त्याच्यानंतर 2023 साली बंद केला, नंतर परत 2024 साली बंद केला. 3-4 हा रस्ता बंद करण्यात आला आहे. काम करणार म्हणून त्या दृष्टिकोनाचं बंद करणार. पण त्यावेळी बंद केल्यामुळे अनेक नागरिकांना याचा त्रास पण सहन करायला लावला. बसला जाणाऱ्यांना बस नाही झाली, प्रत्येक वेळेला शाळकरी मुलांना त्रास झाला, व्यावसायिकांना त्रास झाला. आता पुन्हा इकडे ह्या साईडला ब्रिज दिसतो, हे ब्रिज बांधण्यासाठी म्हणून पुन्हा बंदचा प्रस्ताव कॉन्ट्रॅक्टरनी यांनी अधिकाऱ्यांकडे दिलाय की आम्हाला पुन्हा 3 महिन्यासाठी हा रस्ता बंद पाहिजे म्हणून. परंतु कारवार डीसीनी पण याचं हे जाणून घेऊन लास्ट टाइम सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी पण या पुन्हा बंदचा प्रस्ताव त्यांनी त्यांचा फेटाळून लावायची अशी मागणी इकडे सर्व नागरिकांनी केलेली आहे. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फाल्यां आमी मडकय मतदारसंघात आमचो उमेदवार घालतले अशें विधान केलें जाल्यार ते योग्य थारतले काय? दीपक ढवळीकार आनी मंत्री गावडे मदले वादाचेर भाजप प्रदेशाध्यक्ष तानावडेचो आर्ग्युमेंट. युतीच्या वादात तानावडेन कितें भुमिका मांडल्यात ती पळोवया. सध्याचे आणि फुडाराचे युतीचे मुद्द्यावेल्यान आतां सावनूच भाजप आनी मोगोपा मदीं मराण पेटपाक लागल्यात. आपूण फोंडे म्हालांतले खंयचेय मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लडोवंक शकता म्हणून दीपकाच्या विधानाचेर ताचो पारंपारीक विरोधक मंत्री गोविंद गावडेन फोग काडलो. दीपक आनी मंत्री गावडेचे हे कास्किसावाचेर आतां प्रदेशाध्यक्ष तानावडेन विधान केला. दीपक ढवळीकारान खंय जाहीर भाश्य करचें न्ही आनी आमी ते करप चुकीचें अशें तानावडे म्हणटा. जे मतदारसंघांनी भाजपाचे विद्यमान आमदार आणि मंत्री आसात तांचे बाबतीत मोगोच्या फुडाऱ्यांनी विधानां करप खंय चुकीचें. ह्यो युती उरची म्हणून आमचो प्रयत्न आसा. म्हणून 2027 परत युती फुडें वचची आनी गोंयांत ज्या पद्दतीन डेव्हलपमेंट आज चल्ला तेपेक्षा बरो डेव्हलपमेंट फुडें जावचो. अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम हो सॉल्व जावपाक जाय. खुबशे प्रॉब्लेम आसा गोंयांत ते सॉल्व जातले आनी स्थिर सरकार जाय. आनी एमजी बीजेपी युती तर जायत जाल्यार डेफिनेटली 25 सीट गोंयांत मेळटा आनी मागीर विकते घेवपाची परिस्थिती येवची ना. तयारी आसाच आमची केन्ना. पूण कितल्या सिटांचो डिमांड आसा दवरता? आमचो सदांचोच डिमांड आसता न्ही 7-8 सिटाचो. पूण ते आतां तेची सर्वे जातली, सर्वेचेर कितें रिपोर्ट येता तो जातलो आनी त्या प्रमाणे ठरतलें न्ही. तुम्ही खंय रावता? थंयसर ऑलरेडी तेंचो मंत्री आसा, आमदार आसा. तुम्ही खंयसून हांवें सांगलें मरे हांव फोंडा तालुका खंयी रावल्यार जिखून येवं शकता. आनी कितें पूण फोंडा तालुका ऑलरेडी जे आसा तालुकाचे बीजेपीचेच कॅन्डिडेट आसा. सांगलो ताणीच दिवपाची न्ही दोगांची. कोण तरी दितलोच म्हाका. मात ते दिसता तुमकां हे करतले कशें तेंचे आमदारांक काडून तुमकां तुम्ही फोंड्यांत कॉन्टेस्ट खंय ना खंय करतले म्हणटा तालुक्यात. फोंडा हांव खंयी करूं शकता. सो तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट फोंडा तालुका भितरूच करतले. हय डिमांडी फोंडा तालुका भितर करतलो हांव म्हाजो वचूं शकता. प्रियोचो विचार ना तुमचो? आसा तर पयलो नंबर तो. पयलो नंबर प्रियोर फोंडा आनी तुमकां सपोर्ट आसा? प्रियोन आसा अजून? म्हाजी 10.5-11 हजार मतां कोणूच काडूं शकना. प्रियो जिखपाक जाय ती म्हाका 200 आनी 500 म्हाका. सो तुमी फर्स्ट प्रिफरन्स दिता? हय. दुसरो म्हाजो शिरोड्याय आसा. काय जाल्यार फोंडा लोकशाहीर प्रत्येकाक खंयूय निवडणुकीक उबो रावपा खातीर अधिकार आसा आनी अधिकार दिल्लो आसा. आज हांव एकूच गोश्ट तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. मतां कोणी छापून दवरले ना. हे प्रत्येकान लक्षात घेवपाची गरज आसा. एकदां न्ही, दोनदां न्ही, 3 फावटी पराभव स्विकारलेलो आसा. मुखावेलें तुमी तांकांच विचारचें. आनी एक गोश्ट हांव लक्षात दवरपाक सोदतां की आमी एकाच सरकारान आसा. एका सरकारान आसतना अशे तरेचे स्टेटमेंट करप योग्य न्ही. तेवूय तांकांय कळपाची गरज आसा. हांव तेजेर कांय उलयना. निवडणूक जेन्ना येतली पळय न्ही त्या वेळाचेर कोणाची 250 मतां कोणाची 500 मतां आसा पळय न्ही ताचें गणीत त्या वेळाचेर पिळोळकार दितले. आनी पिळोळकार रावल्यात हिशोब घेवपा खातीर. तृणमुलाचे 5,000 म्हयन्याचे जे फॉर्म्स जे आशिल्ले पळय न्ही त्या फॉर्म्साची वासपूस करपाकूच राविल्ले आहा. त्या दिसाची वाट पिळोवची आनी खास करून महिला भगिनी राविल्ल्यो आसात.
तांकां वाट पळोवनी आमी वाट पळयता 2027 किंवा 2000 केन्ना इलेक्शनाक. दीपक ढवळीकरान त्या दिसा म्हटलें की 27 आतां युती लढतले म्हणून आनी तेंच्यांनी 8 तुमी मागणी कशें जाता की जो अजून निवडणुकीक वेळ आसा आनी त्यामुळे जो तो आपापल्याक जाय जाय तशें उलयता त्या वेळाचेर, कारण आज आमची अलायन्स आसा, त्यामुळे अलायन्स आसल्या कारणान तांच्यांनी एखाद्या हाच्या संदर्भात पब्लिकली उलोवप जाय, बरोबर न्ही. कारण जो तांचो पार्टीचो चीफ तो पार्टीच्या चिफान उलोवप न्ही. कालूय हांव उलयतना पटकन म्हणलें की आमचे 40 आमी लढयतले अशें हांवें म्हज्या एका भाशणान म्हणलें. मागीर म्हज्या लक्षांत येलें काय आमी अलायन्स आमची उलयता आसा. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी आनी MGP आज अलायन्स आसा. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीक 27 आमी तशें वचप अशें आमचे वयल्यांनी थारायिल्लें आसा. त्या वेळाचेर प्रत्यक्ष पळोवया. त्यामुळे तांच्यांनी ज्या भागा भितर आज भारतीय जनता पार्टीचो आमदार निवडून आयलो आसा त्या संदर्भात वक्तव्य करता आसतना थोडें मातशें सांबाळून करचें अशें म्हाका दिसता. तेंच्यांनी सर 8 हितून डिमांड केला ते म्हणून हांव म्हणलें कितले कोण खंय लढयतलो कितें हें आमी त्या वेळार निवडणुकीच्या पयलीं इतल्या बेगीन युतीचें उलोवप जायना हें त्या वेळाचेर ठरता. पूण आज आमी अलायन्सान आसल्या कारणान सीट कोण खंय लढयतलो कितें लढयतलो हें तेन्ना ठरलें. पूण आज ज्या भागा भितर आमचे आमदार मंत्री आसात थंयचो आतां पासूनच म्हजो क्लेम अशें म्हणप फुडें कितें जाता की त्या मंत्र्याच्या थोडेशे अडचणी येतल्यो कारण आमी हातूंत अलायन्सान आसात. त्यामुळे ते वक्तव्य मातशें सांबाळून आमी करचें ना. आतां फाल्यां हांवें जर म्हणलें की मडकय मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टी हांवें म्हणलें न्ही काल हांवें एक विशय आमचे जिल्हाध्यक्षांच्या निवडणुकीच्या नंतर हांव जेन्ना उलयतालो तेन्ना हांवें कार्यकर्त्यांक समजतना एक फटकन म्हणूनय गेलो हांवें 40 लढयतले. मागीर म्हज्या उदकान लक्षांत आयलें की अरे हांवें 40 म्हणलें पूण आमचे बरोबर अलायन्स आसा न्ही. त्यामुळे अलायन्स आसतना आमी ती वक्तव्य मातशी टाळूंक जाय अशें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मकर संक्रांती म्हळ्यार सवायशीण बायलांची उमेद वाडोवपी परब. ह्या सणाची सध्या लगबग चालू आसा. मकर संक्रांती निमतान जावपी हळदी कुकमाक लागपी सामानान दिवचलचो बाजार फुल्ला. बायलांनी जाल्यार खरेदी सुरू केल्या. पळोवया कांय खिणचित्रां. पण आता हे तुझ्याकडे 2 तरेचे बुडकुले आसा ते कशे रेट कितें आणि ह्यो आणि सुगट पण अजून म्हाका दिसता तशें गिरायक घेवन ह्याच्या दिसांनी मंगळार पण मागणी आसता न्हू. हे बुडकुले जास्त करून कोण व्हरता पण नवे व्हंकले पण आसता मागणीन बाजार. नव्या वर्सांतली पहिली आणि सवाशीण बायलांची उमेद वाडोवपी परब म्हळ्यार मकर संक्रांत. तिळगूळ घ्या आणि गोड गोड बोला असो संदेश दिवपी मकर संक्रांतीक हिंदू संस्कृतीत व्हडलें म्हत्व आसा. मकर संक्रांत ही सुर्या कडेन संबंदीत आसा. ज्या वेळार सूर्य धनु राशींतल्यान मकर राशींत प्रवेश करता तेन्नाच मकर संक्रांत मनयतात. मकर संक्रांत ते रथ सप्तमी मेरेन घराघरांनी हळदी कुंकू मनयतात. मकर संक्रांत लागीं पाविल्ल्यान सद्या दिवचलचो बाजार मकर संक्रांतीक लागपी सामानान फुलून गेल्लो आसा. तिळगूळ तिळाच्या लाडवा सयत वेगवेगळ्या प्रकाराच्यो भेटवस्तू बाजारात विकपाक उपलब्ध जाल्ल्यो आसा. एके वटेन म्हारगायेचें सावड आसा तरी लेगीत मकर संक्रांतीक ज्यो वस्तू जाय त्यो जायच त्यो खरेदी केल्या बगर सवाशीण बायलां मुखार पर्याय ना. दुसरे वटेन पयलेच फावट मकर संक्रांत आनी हळदी कुंकू करपी नव्या व्हंकलांक बुडकुल्यो आनी सुगड ह्या वस्तूंची गरज लागता. वेगवेगळ्या प्रकाराच्यो बुडकुल्यो सुगड
अणशीचे दोर आनी हेर सामान लेगीत बाजारात विकपाक उपलब्ध जाल्ले आसा. म्हारग असले तरी ह्या वस्तूंची सवाशीण बायलां कडल्यान खरेदी सुरू जाल्ली आसा. रथ सप्तमी मेरेन सगळी कडेन हळदी कुंकुवाची लगबग आनी उमेद फाकिल्ली आसतली. तो मेरेन बाजारात ह्या सामानांक मागणी आसतली. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. टूल किट बदनामी प्रकरण खंय व्हडलेशें सिरियस ना अशें सदानंद शेट तानावडे सांगता. म्हज्या कार्यकाळात हांवें प्रदेशाध्यक्ष पदाक पुराय न्याय दिला म्हणून तानावडेचे उद्देगार. गोंयांत सध्या टूल किटाचो विशय गाजता. ह्या टूल किटा वरवीं सरकाराचो मंत्री गोंयची बदनामी करीत आशिल्ल्याची चर्चा सध्या सुरू आसा. हाचेर जेन्ना आमच्या पत्रकारान तानावडेक विचारलें तेन्ना तानावडे म्हणटा प्रकरण खंय व्हडलेशें सिरियस ना. आयकात. तो एक मिडियान केल्लो हायप आसा. म्हाका दिसता की कारण कितें आसता, आज आमी हांगा खेळाच्या उक्तावण आयला तर च्या पिता उलयता आसतना आमी एखादी गोश्ट उलयता पूण ताचो व्हडलो कितें हें करपाची गरज ताचें क्लारिफिकेशन मुख्यमंत्र्यान दिल्लें आसा. आनी त्यामुळे जो आसा ताचो व्हडलो कांय सगळ्यांनी अशें म्हणा कांय लोकांनी ताचो हायप तयार केला पूण तातूंत तशें कांय ना. आनी मुख्यमंत्र्यांनी क्लियर केलें. हांव तांचे कडेन उलयलो, हांव नासलो, हांव गोंयभर आसलो. येतकच हांव तांचे कडेन काल उलयलो म्हणलें तें कांय ना, जें कितें कोणें उलयलां तें काबड दिल्लें आसा. ताचो व्हडलो हें असो कांय ना. आपणे प्रदेशाध्यक्ष पदाक पुराय न्याय दिला. फुडले केंद्रीय फुडाऱ्यांचेर गोंयचो नवो प्रदेशाध्यक्ष कोण पत्रकारांनी विचारिल्ल्या ह्या प्रश्नाक तानावडेन जाप दिली. आनी देशा भितर म्हाका दिसता आमी दोनूच अध्यक्ष अशे आसले की जो पूर्ण टर्म करपाक जाय. हांव आनी दुसरो गुजरातचो, बाकी मध्य सगळ्या जाणांक मदीं बदलले. आनी म्हजो टर्म जो आसा तो पूर्ण जाल्लो आसा. नवीन नांवांय भारतीय जनता पार्टीचे वेगवेगळ्या कार्यकर्त्यांची गेल्लीं आसात. आनी त्यामुळे निर्णय जो आसा तो आमचे केंद्रीय नेतृत्व जे आसा ते घेतले. आनी फायनली आमी भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते जे नेतृत्व सांगता ती गोष्ट आमी करतात. आनी त्यामुळे स्पेसिफिकली हांव जातलो काय ती जातलो हातूंतल्यान हें ना. आनी त्यामुळे हांवें सांगिल्लें आसा की हांवें पूर्णपणे जस्टीस दिवपाचें काम केल्लें आसा. आनी फायनली हांवें केलें कारण कितें आसा कार्यकर्त्यां कडेन म्हणजे हांव सगळे कडेन कारण फाल्यां दुसरो कोणी जाल्यार ते तशेंच काम करतलो. तशें एकटोच सगळें करता अशें न्ही. सगळे आपापल्या क्षेत्रांत काम करतात. तेजें क्रेडीट पार्टी म्हणून एका जो लीड करणारो आसा ताका मेळटा. त्यामुळे पूर्ण क्रेडीट न्ही आसा ते सगळ्या कार्यकर्त्यांक मेळटा. नाही आता पळय स्वीकारपाचो फायनली भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्त्याक पार्टी करता. पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना केला मला प्रेमेंद्राक सांगलें जाल्यार प्रेमेंद्र स्वीकारतो. हांगा आशिल्ले कोणूय कार्यकर्ते कारण हांवें कोणें चिंतिल्लें की ह्या मतदारसंघाचो बारीक कार्यकर्तो अध्यक्ष जालो न्ही. हें केवळ भारतीय जनता पार्टीनूच जावपाक शकता. आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचे जे आसता डिसिजन आसता ते आमकां सगळ्यांक बंधनकारक आसता. त्यामुळे आमची पार्टी म्हळ्यार हांव म्हज्या कडल्यान फॅमिली अशें आमचें आसना. इट इज पार्टीचो कोणूय कार्यकर्तो खंय पावपाक शकता. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पक्षाच्या संघटनात्मक कार्यात तरणाट्यांक आस्पावन घेवपाक जाय अशें असलें तरी कांय ज्येश्ठ फुडाऱ्यांची पक्षाक गरज आसा. तांकां पक्षांत व्हडली पदाय मेळटली अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. भाजपाच्या उत्तर गोंय जिल्लो अध्यक्ष पदार दयानंद कारबोटकर हाची बिनविरोध निवड जाली. संघटनात्मक कार्यात तरणाट्यांचो आस्पाव आसप गरजेचो अशें असलें तरी ज्येश्ठ फुडाऱ्यांची पक्षाक गरज आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ज्येश्ठ फुडाऱ्यांक पक्षांत योग्य ती पदाय मेळटली अशें तांणी सांगलां. 2027 भारतीय जनता पार्टीचे सरकार परतून येवपाक जाय जाल्यार पक्षाच्यो अंतर्गत गजाली भायर घालूं नाकात अशें आवाहनूय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कार्यकर्त्यांक केलें. भाजपाच्या उत्तर गोंय जिल्लोध्यक्ष पदार दयानंद कारबोटकर हांची बिनविरोध निवड जाली. हे निमतान आयोजीत केल्ले कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले. हे विधावे आसतले. हे विधावे आमच्या घरच्या घरा आसपाक जाय. हे विधावे बाकी हे विधावे आमी पब्लिकात उलोवचे ना. आमी बऱ्योचश्यो गजाली आसतल्यो कदाचित म्हणजे प्रत्येकाक आपल्या मना सारकें जायना पण प्रत्येकाक राज्य भारतीय जनता पार्टीचे येवपाक जाय हेंय तकलेन आसप तितकेच गरजेचें आसा. म्हणून तर शिस्तीन काम करप पार्टीचें आमी म्हणटा की त्या खातीरच फुडल्या 2027च्या निवडणुकेक वयता आसतना प्रत्येक कार्यकर्त्याची जबाबदारी तितकीच आसा. म्हणून हांव म्हणटा की आतां पासून जर आमी तयारी सुरवात केली उत्तर गोंयांतल्यान 37 मॅक्झिमम सीट हे भारतीय जनता पार्टीक निवडून दिल्ले आसा. 27 आज सांगता बरोवन दवरात
2027 परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचेच गोंयांत राज्य असतलें. तो नवो आयला आपूण पोन्नो आसा हें आतां भाजपात चलचें ना. आमकां सगळ्यांक एकठांय घेवन वचपाक जाय असो कान मंत्रूय मुख्यमंत्र्यान कार्यकर्त्यांक दिलो. जे आयज भारतीय जनता पार्टीत आयल्यात तांकांय आमचे विचार पटल्यात अशें मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें. आमी नवीन आमदार आमच्या मदीं आयले, ते आमच्या मदीं मिसळ्ळे, ते आमचे जाले. आतां आमी हे करून चलचे ना. तो नवो आयला, हो पोन्नो आयला, ना. आमी सगळे जाण एकत्र वचपाक जाय. आमी सगळे जाण मेळून मिसळून काम करपाक जाय. शेवटी आमकां विजन कितें तर आमकां नेशन फर्स्ट, सेकंड पार्टी, थर्ड हांव. आमकां आज जेन्ना आमी सगळ्या जाणांक भारतीय जनता पार्टीत घेतल्या ते आमच्या विचाराशी समरस जाल्या. तेंकाय कळ्ळां की हय ह्या देशाक मोदीजीच्या शिवाय दुसरो पर्याय ना, म्हणून ते भारतीय जनता पार्टीन जॉईन जाले. आमी 8 आमदार जे काँग्रेसींतल्यान हांगासर आयले, कित्याक आयले ते फक्त आमच्या प्रेमापोटी येवंक ना किंवा आपल्याय स्वार्थापोटी येवंक ना. तांच्यानी पळयले ह्या गोंयचो जर विकास जातलो आसत जाल्यार फक्त कोण करपाक शकता आसत, भारतीय जनता पार्टी करपाक शकता. भाजपाच्या उत्तर गोंय जिल्लोध्यक्ष पदार बिनविरोध वेचून आयिल्ल्या दयानंद कारबोटकारान पक्षान दिल्ली जबाबदारी यशस्वीपणान पार पडटलो म्हणून सांगलें. उत्तर गोवा उपन म्हाका दिल्ल्या अध्यक्ष गेल्या 26-27 वर्सांनी पार्टीक काम केलें. जे आयज मेरेन जे हांवें पार्टीक योगदान दिलां तितून म्हाका सगळ्या लोकांचो, सगळ्या कार्यकर्त्यांचो म्हाका एक एकदम प्रतिसाद बरो मेळ्ळो आसा. आतां जे फुडें जे काम करतलो आमच्या कार्यकर्त्यांच्या सगळ्यांच्या विश्वासाची, आमच्या पार्टीच्या विश्वासाची, आमचे प्रदेशाची अध्यक्षा त्याच्या विश्वासाची, जे आमचे सगळे नेता की गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आमकां सदीत संघटनेचे आमकां जे कशें काम करपाक जाय आमकां सदीत मार्गदर्शन करपाक सगळे कार्यकर्ते की हांव जो फुडें जो वता जशें सांगिल्लें आसतना इलेक्शन जे पार्टीचे काम दितले ते सारके टायमार रावन जे सगळ्यांक दितलो आनी जे पार्टीचें काम जाता इतलें म्हाजे कडसून फुडें वता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाय हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT एंड IIT के प्रोफेसर्स. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय.